Ulasani Sorves Morat Vakanat Somya Mochano Devagayon Kura Ulasani Sorves Morat Vakanat Somya Mochano Devagayon Kura Sorves Morasi Sevagora Anotakachi Bhakti Kora Sorgita Gaun Victor Sora Santosania Eva Mukha Hallelujah 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोमे आसूं प्रिदीच्या बाबा म्हणिलो प्राचीन काळान आमी आसां तरी आसतना ह्या काळान आमी दोन परबो व्हडा दोबाज्यान समोर उरता एक परब पाग्योन सुजेची मार्साची 19वेर आनी आयज मार्साची 25वेर देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी एनाउन्सेशन ऑफ द लॉर्ड जे घडयेर सायबीण मांयक कोडीत केले ती देवाच्या पुताची आवय जावंक आसा म्हूण तेच घडये देवाचो सोप तिच्या कुसव्यांत मनीस जालो तरी व्हडा दोबाज्यान परब देव मनीस जावन आमची सोडवण करूंक येता होपणे देवा तुजी कुशी करूंक हांव येता अशें जेजू देवाची कुशेक तयार जालो राजी जालो आनी आमकां पवित्रतायेन ताणें भितर काडली आनी भितर काडूंक तो आयलो तरी परब समोर उमता आसतना देवाक दिनवासुया पाखाणुया आनी आर्गां दिवया आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया हांव पातकी सोल पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट रारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध ह्या पासून मागीर सदांचां फार मुरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सौम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सौम्या काकूत कर महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सौर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका तूं वाचता तुज्या तर महिमा पासून आमी तुका मागता सुम्याचे जो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सुम्या देवा देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता क्लोज टू पवित्र close to His word, close to His word. Amen. प्रार्थूया
कितें गैर चालू आसा तें बेगीच बंद जावंक शांती समाधान जावंक आयज पाप साहेब कितें भाशेन मागूंक आमकां आपयता. ताणें मागलां आनी आख्खे ताचे बरोबर पवित्र सभा मागता. देखून शेवटाक मी जाल्या उपरांत आमी एक मागणें करतले. जे मागणें ताणें केलां तेंच आमी सगळें आमचें करून आयच्या दिसा हें मागणें शेवटाक करतले. सिल्वान सापी कोवाच्या इतिहासा खातीर मागुया. तशेंच आयज म्हज्या भावाचो वाडदीस ताकाय बरी भलायकी मागुया. सर्वेस्परा सासणाच्या बापा, तूं भोव मोडतो आनी तुका आटांपूंक कोणूच शकना. तरी तुजो सासणीक सोब आंकवार मारेच्या कुसव्यांत मनीस जावचो म्हूण तुवें येवजिलें. तो आमचो सोडवंडार, खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी तीर पावडटान सोत मानता. जसो तो आमचे मनशां सैमाचो भागीदार जालो तशें सगळ्या मनशांक ताच्या देवीक सैमाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सुरेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातालांतल्या खोल्यांतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान प्रतिपाल केलो, ना, हांव मागचो ना. सुरेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घोराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडवलेली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर सुरेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पोलें एक आंकवार चली गर्भेस्त आसा, रोखडीच ती एका पुताक जोन दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ओ पोले हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. सगळीं म्हणुया, ओ पोले हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. येवन आनी भेटून येव तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पोले हांव येता. जबाब, ओ पोले हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुजे खुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मयलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमतीचो आमोग करता. जबाब, ओ पोले हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. सदांच तुजें प्रमादीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, हांव पोले हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान
हांवें गुप्तीन दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वासीपणाचो आनी सदवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासीपण हांवें लिपोवंक ना. साबाक, हो कोले हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वयले वाचप. भावा भयणानो, फाटकुल्याचे आनी बोकड्याचे रक्तान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायना. हेच पासत संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूट तयार केली. पातका पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले हांव येता. पुस्तकाच्या कोवळ्याचेर म्हजे वशीं बरयलेलें आसा ते प्रमाणे तुजे खोशी करूंक देवाक हांव येता. पयलें तो अशें म्हणटा, योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातका खातीर बोलयो तुका मानूंक ना. आनी तरी आसतना हे सगट समृद्धी प्रमाणे वंगता. उपरांत तो अशें सांगता, हो पोले हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. हे परी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खोशीचे धर्मण. जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच फावटी येवन जाल्यान आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. Salve spora, salve spora, salve spora, zoi zoi. Salve spora, salve spora, salve spora, zoi zoi. सोप मनीस जालो आनी आमचे मोदे जियेलो. ताचे मोहिमा आमी देखल्या. Salve spora, salve spora, salve spora, zoi zoi. Salve spora, salve spora, salve spora, zoi zoi. Sorbe spor तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोव्या म्हयन्यान नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या कोरोणांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोलें, सोर्वेस्पोर तुजें सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम काबुल्ली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, तुका तर तेवा सोबें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या कोरण्याचेर सासणाच्या सासणाक रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना.
मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पोणें तुजे सोयर एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गौरव सांबाळ्ळा आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्यांची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरां परमोडे. आनी देवदूत तिचेर सरशिल्लो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो हाची तिनूय वाचपां देवाची येवजण आमचे सवें कसली ती आमकां उक्तावी करता. पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या आकाशा लागीं म्हणटा खुणा माग, आनी आकाश म्हणटा हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना, हांव खुणा मागचो ना. पूण देव म्हणटा हांवच तुका एक खुणा दितलो, एक आंकवात सोनी गोरबेस जातली आनी एका पुताक सोन दितली आनी इमान्युएल ताका हें नांव दवरचें. जें कितें इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें तें आयच्या शुभ वर्तमानान मारी सवें घडलेलें आमी पळयता. लग्न जावचे आदींच ती गोरबेस जालेली मेळ्ळी आनी तिका सोडून दिवंक जुजे चिंतालो. पूण ही देवाची येवजण गाब्रिएल दुतान मारयेक उक्ती केली आनी मारयेन ती मानून घेतली. तशेंच जुजे ती मानून घेवंक तयार जालो. आनी हे भाशेन मार्चाची 25 ती डिसेंबराची 25 9 म्हयने होच देवाचो सोबत मनीस जावन तिच्या कुसव्यान एक घडये ताणें जल्म घेतलो. तो नातालाची पोरबे सुमयार तो मनीस जावन संवसारांत आयलो. हीच ती देवाची येवजण आसली. मारी सवें देवान ती शांती पावयली आनी तिचे वरवीं सोडवंडार आमकां फावो जालो. आनी आयज एब्रामाक बरयलेल्या चिठींतल्यान आमकां सांगता, हांव ही कूड तयार करूंक वेता. आनी हे भाशेन योद्न आनी बेटोण्यो देवाक नाका जाल्यो. आदी घोडये योद्न करताले, बोलयो करताले, ओम भेटयताले देवाक. पूण जेजू हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. ही देवाची खुशी करूंक मनशाचे सैम घेवन तो आयलो आनी आमची सोडवण करूंक तो आयलो. आनी हे तरेन ताणें आमची सोडवण केली. तर ही परब 20 बी आमी म्हणटा इन्कार्नेशन, कोण भाशेन देवाचो सोबत मनीस जालो आनी तो नातालाचे पोरबे सुमयार इमान्युएल आमचे मोदें देव. जेजू तोच तो सोडवंडार पवित्र आत्म्या वरवीं तो एके भाशेन ताणें कूड घेतली आनी मनीस जालो. तर हें सोत आमी वळखून घेता आनी हें सोत आमकां उगडापे करता की बोलयांनी आनी रोगतान मोनजातीच्या पातोक काडून उडोवंक जायना. देखूनच देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आमचो सोडवंडार जावंक आनी आमची पातकां काडून उडोवंक. तोच एक बोली कसो ताणें आपल्याचें बलिदान केलें, आमची सोडवण केली. तर हो व्हडलो गूट ओळखून घेवन देवाक दिनवासुया आनी तोच आमचो सोडवंडार म्हूण मानून घेवया. आमचे मनीस सैम घेवन कोस मरण पुनर्जिवणपण
आनी स्वर्गा व्हरोन ताणें वनपवलें आनी हे तरेन आमकां देवाची भुरगीं जावचें देणें ताणें आमकां फावो केलें, सोडवण आमकां फावो केली. रोज व्हडलो बूट आमी नियाडूंक आमची तयारी करता आसतना आयज खेरीत भाशेन उगडास करून आमी म्हणटा वीस बी ही परब समोर उरता. इन्कार्नेशन, द वर्ड वॉज मेड फ्लॅश अँड ड्वेल्ट एमंग अस. आनी आमकां न्हूच पवित्रतायेन ताणें भितर काडली. हें गरजेचें. आमचे खातीर तो मेलो, आमची सोडवण करूंक मनीस जावन कोस मरोन सोंसलें आनी आमकां ताणें सोडवण हाडली. तरेच सोत फोडकून घेवन देवाक दिनवासुया आनी आमकां जोण एकल्याक आमचीच कूड आमी दुसऱ्यां खातीर जोरूंक, दुसऱ्यां खातीर भेटूंक, दुसऱ्यां खातीर एके भाशेन उंड्याचे मोडणे वरवीं जेजून आपली कूड आमकां वांटली, आमकां दिली. तेच भाशेन आमची जोण एकल्याची कुडी वरवीं आमी दुसऱ्यांक हेच सोडवण दिवंक आमच्या बऱ्या खोरण्या वरवीं वावरुया आनी हे तरेन देवाची खुशी आमच्या जिवितान करूंक हो पळय हांव आसा तुजी खुशी करूंक येता म्हणुया. उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ ताचें सोत ओळखून घेवन जेन्ना ही उतरां म्हणटा तेन्ना आमची मान बागावया. एकाच देवाक सोत मानता सौर पदवेदार बाप तो स्वर्ग आनी पृथ्वीचो रोसनार, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रोसनार आनी हांव सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सोत मानता देवाचो एकलो स्पूत तो सौर काळा आदी बापातान जल्मला, देवातान देव उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उचल्लो खरो देव. तो देवातान जल्मला ताका रचूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासोन आनी आमचे सोडवणी पासोन स्वर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मोराचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. पोंच लाखां खाल ताका कुसार मारलो, ताणें कोस मरोन सोंसलें, ताका निकी दिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, परतून येतलो आनी ताचेर आस्वदकेर शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सोत मानता, इस्वोर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुतार्थान निपसला, बापा आनी पुता बरोबर ताकाय संसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रमाणे वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोन दुतां वरवीं स्थापलोले सोबेक सोत मानता, पातकाच्या बोगसणे खातीर आनी एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपणाक आनी सासराच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. C15. Deva utor ami getla taka ami sabak Secara secara mintuka dinwas segar porang yang kandilai tawuda mintuka betayta pretomen dilahan secara mawang kela pamkan civita tawuda betoniso Bapa tuce utor mata moga secara
आमी बनी वासांच्या उदारपणांत आमकां दिलाय तो दाखोवचो सोरो आमकां भेटयता दात मालेन दिला मुशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सर्वेस्परा देवान आत्मीक मनान पाक्याची करून तुका आमी बलिदान भेटयता तुका मानता तसलें जावं म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावून मागात ये तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं स्वर्गीच्या बापा तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती गोडी आपल्याच ओरोमाची बागी गोडी म्हूण तुजी पवित्र सभा ओळखून घेता आनी हो दोबाची कूट समोर उमून सोतोसान तुका दिनवाशी येवन पेटयता तो तूं मोयपासान मानून घे आनी आमकां मेळना तें जेजूचें जिवीत ह्या समोरमा वरवीं आमकांच आनी हेराय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्था बरीत आनी फोडादीक कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेन्ना सोडवंडार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ बोल्लो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गांत देंवलो आनी तुजी ओगोणीत मोगाची येवजणेचो मारयेक ताणें संदेश हाडलो ओकोण बावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपली ल्हानविकाय लीनपणी ओळखून निश्कळो कांकवारीन तुजे चाकोन्नीन आपलो जबाब दिलो तेच बागी गोडी तिच्या निर्मळ कुसव्यान पवित्र आत्म्याची विचित्र पदवेन तुजो सासणेक पूत मनशा मदें मनीस कसो जिवंक लागलो अशी तुजे पोरचेक केल्ली बासावणी पाळ्ळी तुवें विस्वाशीपणी आनी सगळ्या लोकांचे ओत्रेक भागयले उरतेपणी देखून ताची सुदेशी तामून आसतना वयर स्वर्गांत तुका वाकांटा देवदूताचो दोलबार आनी तुजी किर्ती गावून उलासता सगळो संवसार तशेंच आमचें किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचेय पासत समर्पणची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें
हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavardaso good porgotoya. Gesù melo, Gesù ci mozara, Gesù noviae dono. Gesù melo, Gesù ci mozara, Gesù noviae dono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूण आनी रगत शेवतेले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा अकवार मारे देवाची माई सांगती तिचे पोती बागीवन सुजय बागीवन धर्म दोता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाची येवजण सायबीण मायनी मानून घेतली. आपल्या पुताक सोन दिलो आनी जेजूनय हो पळे हांव आसा तुजी खुशी करूंक येता. बापाची कुशीक राजी जालो. तर आमी आमच्या जिवितान देवाची कुशेक आमचें जिवीत वोखूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज कांयच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वागांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शलिये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शलिये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. इस्ती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. न्हय मेंढऱ्याच्या रोगतान पूण जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां पवित्र केल्यान नितोळ केल्यान. ह्या आस्ताच्या जेवणांत तूं वांटो घेवंक आपयल्यान ते आमी सगळी सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळून दिली. D30. Moche masu korekan Takun pole adgorsan Katakum cha lagliatan Bagoyat mocha roktan Katakum cha lagliatan Bagoyat mocha roktan Amche kalis kalis ontrekta Jesu tuka audeta Tu jivat poloi poloi asa tuka gyot koshi zada Amche kalis kalis ontrekta Jesu tuka audeta Tu jivat poloi poloi asa tuka gyot koshi zada Zokot Moshe Paskata Moshe Rogot Pieta To Moshe Soberauta Amoita Jasagata To Moshe Soberauta Amoita Jasagata Amche kalis kalis ontrekna Jesu tuka audeta Tu jivat poloi poloi tasa tuka gyot koshi sada Amche kalis kalis ontrekta Jesu tuka audeta Tu jivat poloi poloi tasa tuka gyot koshi sada Takateu chivita Tache chivit bagita Zote tisa utoita Voi bovan chivokota Zote tisa utoita Voi bovan chivokota Amche kalis kalis ontrekta Jesu tuka audeta Tu jivat poloi poloi asa tuka gyot koshi sada Amche kalis kalis ontrekta Jesu tuka audeta Tu
प्रार्थुया. भोवमोगाड बापा, आंकवारीन आपल्या कुस्म्यान घेतलोलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुमी आमकां फावो केलाय. ओबावाड सदां सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जिवणपणाचे सोबतेन सासणेक सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मारयेच्या कोटावीन काळजाक समर्पण. नोमान मारी, देवाचे पवित्र सोबेचे आनी आमचे माई, स्वर्गा संवसाराचे राणी आनी केरीत भाशेन सोळस्कायचे राणी. आमच्या फ्रांसीस पाप सायबा आनी सर्व संवसाराच्या बिस्पा बरोबर आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या एकवटान सगल्या मनशाकुलाक आमी तुजे मुखार दवरता आनी ह्या आमच्या जोगड्या झुजा खाल कोश्टवतल्या जगांत देवाची शांती सवस्काय पसरोन येवंक त्याच देवा सोर्शी तुजी पोदवेदार विनंती आमी मागता. आमच्या बागयोंत बापा बरोबर ह्या वेळार आमी केरीत भाशेन रशिया आनी युक्रेनिया ह्या देशाक तुज्या कोटावीन काळजाक समर्पिता. कसलोच ओड नाशिल्ल्या झुजाक लागून कितलो नास, तोडप, मोडप, उलपप आनी इनोसेंट मनशाच्या जिवाचो आनी फामिलीचो सत्यानाश थंय जाता ते तुका सगळे थावे. त्या रागा क्रोधाच्या वायटव्या ओतम्या खाल झुजतल्या देशांचेर बेगीनूच देव शांती दिवंक आनी हे तरेन रेस्टलेस जालोल्या न्हय फकत त्या दोन देशांचेर पूण आख्खे पृथ्वीचेर परतून सवस्ती आनी न्यायदान गिफ्ट ऑफ जस्टीस देवून येवची कोर. त्याच बरोबर भारत आमच्या देशा आनी गोंय आमच्या प्रदेशा खातीर आमी तुका विनयता. आमच्याय मदें समाजा आनी धर्मा संबंदीन हांगा थंय सतावणी आनी अत्याचार उपरासतात आनी वस्तू जिवाचो विध्वास पासून जावंक पावता. सोमेस्त मनशाच्या काळजांनी देव शांतीचो ओत्रेक वाडय आनी आमी सगल्यांनी देवाच्या न्याय खाल जियोंक एकाच मनीस कुटुंबाची वांगडी कशी जियोशी कोर. शेकी मोगाचे माय, आमच्या खासगी जिवितान आमी देव शांतीची आनी बोगसण्याची जिवी साधना जावं तुजी कृपा आनी आदार आमकां फावो कर. आमेन. आयची कुसाची वाट आमच्या तरणाट्यांनी आमकां बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिल्ल्या खातीर तांकां शाबासकी दिता दिनवासता. आयतारा दीस रेतीर आसा, आमचे फिरगोजेचो रेतीर देखून सगल्यांनी वांटो घेवचें म्हूण मागता. च्यायेची बंदाबस्त, जेवणाची बंदाबस्त करतले हांव कसलोच हुस्के काडची गरज ना. सकाळीं 9 रेतीर सुरू जातलो, सांजे 5 वाजता मिसांत सोंपतलो. तर सगल्यांनी येवंक आनी आपली नांवां दिवंक येतली म्हूण सांगूंक आमी रावता. कित्याक कितलो लोक येतलो त्या प्रमाणे तांची बंदाबस्त करूंक जाय. बेगीन नांवां दिवची म्हूण मागता.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा देवाचे ओळखकार T21 जगात आमचे आस्कार हितून सगळ्यांक आमकां दर्सा बांदून बेसांव घालगे दोरगोऱ्याव्यान संकश्टांतली सदांच निवार बेसांव घालगे दोरगोऱ्याव्यान संकश्टांतली निवार करपी बरी सायबिणी आमी तुजी ओसोद भुरगीं गोठाय दिगे माये आमकां तुज्या बिरान सांबाळ सदां करपी बरी सायबिणी आमी तुजी ओसोद भुरगीं गोठाय दिगे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां